आज काँग्रेसीचे लिडर तुम्ही पळयतात, इंटरव्यूज दिता, स्टेटमेंट दिता आणि आम आदमी पक्षाच्या अगेन्स्ट एक नेगेटिव्ह प्रोपगंडा करपाचो प्रयत्न करता. आम्ही काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट नेगेटिव्ह प्रोपगंडा केन्नाच करूंक ना. इनफॅक्ट काँग्रेस पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक आम्ही सपोर्ट करून साऊथ गोवा सीट जिखयलो. फक्त जे अलायन्साच्या नंतर काँग्रेस पार्टीचो व्यवहार आशिल्लो ताजे आम्ही फॅक्ट्स लोकांसमोर दवरले. अँड ऑन दॅट बेसिस वी सेड दॅट काँग्रेसी बरोबर अलायन्स करपाक इट इज नॉट पॉसिबल अँड नॉट फॉर आम आदमी पार्टी फक्त. इट इज नॉट एडवायजेबल फॉर द पीपल ऑफ गोवा अँड द स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक आमी पळयतात की गोंयान फॅक्ट्स पळयल्यार गोंयान बीजेपीचो सरकार जो आसा तो फक्त काँग्रेस पार्टीच्या उपकारान आनी बेसावान. आनी आयचो म्हणणं पहिल्यांदा भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयान केन्ना आयिल्लो 1999. कोणे केलो सरकार तो? फ्रांसिस्को सार्जिनबाब, ज्याने काँग्रेस पार्टी फोडून पहिल्यांदा डिफेक्शन करून मनोहरभाई पर्रीकराक सीएम करून हो एक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घडयलो. तांकां सीएम करून नाशिल्ले, स्वता सीएम जाल्ले. पूण फॉर सेल्फिश रिझन्स काँग्रेस लिडर्स ब्रॉट बीजेपी टू पॉवर इन गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम. कितली वर्सां जाली ह्या गोष्टीक? 26 वर्सां. 1999 ते आज पर्यंत जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयान आसा 2012चो म्हाका दिसता सोडून, एव्हरी बीजेपी गव्हर्नमेंट इन गोवा हॅज बीन सपोर्टेड बाय काँग्रेस. आयचे सुद्धा तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स पळयले, बीजेपी म्हणटा आमचे बरोबर 33 आमदार आसा म्हणून. 33 आमदारांची तांची हिस्ट्री पळयात. ऍटलिस्ट 22 ते 23 आमदार आर स्ट्रॉंग बिग काँग्रेस लिडर्स. व्हडले व्हडले काँग्रेसचे लिडर. म्हणजे 2/3 ऑफ टुडेज गव्हर्नमेंट इज थँक्स टू काँग्रेस. आणि तुमका कापासदार आसा, तुमच्याकडे 2/3 एमएलए आसा जाल्यार फोडात मरे ते तुमच्या बरोबर परत हाडात आणि तुम्ही सरकार घडयात. असा कापासदार तुमका 2/3 आसा न्ही तुमच्याकडे? अँटी डिफेक्शन लॉ लागचो ना तुमका. आय एम नॉट सपोर्टिंग डिफेक्शन्स अँड ब्रेकिंग गव्हर्नमेंट्स, बट आय एम जस्ट पुटिंग द फॅक्ट्स ऑन द टेबल की टुडेज गव्हर्नमेंट राईट फ्रॉम 1999 भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्नमेंट जेन्ना गोंयान घडला तो काँग्रेस पार्टीच्या उपकारान घडिल्लो आसा. आणि दिस इज अ प्रॉब्लम विथ काँग्रेस पार्टी नॉट जस्ट इन गोवा बट ऑल ओव्हर इंडिया. गुजरातान राहुल गांधीन स्वतः म्हणिल्ले आसा की गुजरातांची जी काँग्रेस युनिट आसा ती भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करता म्हणून. त्या खातीर ते 30 वर्सां राज करपाक पावले. अरे तो कसलो लिडर? आपल्याच पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता. अँड दिस इज व्हेरी अपॅरंट इन गोवा ऑल्सो. 100% जी गोयची काँग्रेस युनिट आसा दे आर हेल्पिंग भारतीय जनता पार्टी कम टू पॉवर रिपीटेडली बॅकस्टॅबिंग द मॅन्डेट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. तर म्हाका दिसता गोयच्या लोकांनी हे चिंतूंक जाय. हे आमकां परत परत फटयता. 2017 जेन्ना व्हडलें डिफेक्शन जालें तेन्ना 2022 काँग्रेस पार्टीन कितें केलें? राहुल गांधीजीक हाडलो, तो सांबाळटलो सगळ्यांक अशें सांगलें. एफिडेविटां सायन करून घेतली. ती एफिडेविटां कोणें पळोवंक ना खरी आसा काय ना ती. आणि लास्टाक देवाकडे वचून सोपूत घेतलो की हे जे सगळे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेस पार्टीचे ते निवडून येतकच काँग्रेस पार्टी बरोबरच रावतले, बीजेपी कडे वचचे ना म्हणून. म्हणजे आज म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी समोर एकूच प्रश्न आसा. तुमचे आमदार तुमचे बरोबर रावना, ते बीजेपीक वतात. आज तुम्ही कोणाचो सपोर्ट घेऊन लोकांक खात्री दितले की तुमचे आमदार तुमचे बरोबर रावतले? देवाचो सपोर्ट घेतलो तुम्ही. देवापेक्षा व्हडलो कोण? हू इज ग्रेटर दॅन गॉड? 2027च्या इलेक्शनात तुम्ही आता कोणाचो सपोर्ट दितले गोंयकारांक तांकां खात्री दिवपाक की तुमचे आमदार तुमचे बरोबर रावतले? काय आता परत तुम्ही तुमचो खेळ खेळटा आणि 2027 आनीक 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घडोवपाक तुम्ही प्रयत्न करता. सो आम्ही लोकांकडे इतलेच मांडपाक सोदताले की वी आर नॉट डुईंग एनी नेगेटिव्ह प्रोपगेंडा. दिस इज नॉट डर्टी पॉलिटिक्स. We are only concerned about the future of Goa.
आणि 2027 आमकां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका, त्या खातीर काँग्रेस पार्टी बरोबर अलायन्स नाका. दिस इज अ क्लियर स्टेटमेंट यू वॉन्टेड टू मेक टुडे. हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकराक फुडले उलोवचें. म्हाका दिसता तुम्ही म्हजी फाटली प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्या आसतली. तुमच्यातल्यान कोण तरी म्हाका एक प्रश्न केल्लो अबाउट अलायन्स, आनी म्हाका दिसता ते दॅट इज वीक बॅक, आनी हांवें म्हणिल्लें की 2 ऑक्टोबराची तारीख दिता. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती, बरो दीस, दसऱ्याचोय दीस. तोपर्यंत जी पार्टी तयार आसा, युरीचें नांव घेवन सांगिल्लें, विजयाचें नांव घेवन सांगिल्लें, गोवा फॉरवर्डाचें नांव म्हणजे आरजीपीक सांगिल्लें, सगळ्यांनी एकठांय येवचें, सांगचें आमी एकठांय बसून चर्चा करची म्हणून. 2 ऑक्टोबर सोंपलो, दसरो सोंपलो, दिवाळी जावपाची आसा. जेन्ना हांव 4 तारखेच्या राती घरा पावलो जाल्यार म्हाका एक व्हिडिओ मेळ्ळो रातच्या 12 काय 1 काडिल्लो कोणी हिंदीन. व्हेरी एडिटेड व्हिडिओ, स्पॉट बाय कळटा तो एडिटेड व्हिडिओ, म्हणजे खूप उलयलो आसतलो, ताचे ल्हान करून धाडले ताणें हिंदीन काडलो. आनी तो आशिल्लो व्हिडिओ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, विच इज गोवा पाटकर प्रमोद कॉम्प्रोमाइज कमिटी जाका म्हणटा. गोवा पाटकर प्रमोद कॉम्प्रोमाइज कमिटीचो जो प्रेसिडेंट आसा ताणें एक हिंदीन व्हिडिओ काडलो. ताणें आमच्या लिडराचेर आरोपय केले की आमी बी टीम म्हणून. ताणें म्हजेरूय आरोप केले, आनी एक ज्या सकयल्या दर्जाची म्हणजे कमरेचे काडून तकलेक बांदप म्हण आसा कोंकणीत, त्या सकयल्या दर्जाची टिका एका पार्टीच्या प्रेसिडेंटाच्या तोंडांतल्यान आयली, जी आमी गोंयांत अजून पर्यंत पळोवनाशिल्ली. आनी एक नॅरेटिव्ह बिल्ड करपाचो प्रयत्न जाता त्या दिसा की आम आदमी पार्टी खंय बी टीम. आमी भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक हें सगळें करता म्हणून, आनी वी आर दी ओनली वॉरियर्स, काँग्रेस इज द ओनली वॉरियर्स हू कॅन डिफीट काँग्रेस, असो एक करपाचो नॅरेटिव्ह करपाचो प्रयत्न जालो. म्हाका याद करून दिसता बाब अमित पाटकराक की लोकसभेचे जे इलेक्शन जाले त्या वेळार अलायन्स घडोवन हाडचे म्हणून सगळ्यांत फुडें फोरफ्रंटार हांव आशिल्लो. म्हाका दिसता वाल्मिकीन म्हाका त्या वेळार तापयलो. अजून याद जाता म्हाका, ह्या ऑफिसान बसून वाल्मिकीन म्हाका त्या वेळार तापयलो, आनी जर्सनान म्हाका त्या वेळार तापयलें आनी सांगिल्लें तूं करता ती चूक म्हणून, हे ट्रेटर्स म्हणून, दे वील बॅकस्टॅब यू. अँड येट एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स आणि इन द इंटरेस्ट ऑफ डिफिटिंग भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट हांवें फुडार घेतलो, म्हज्या लिडरशिपाक कन्विन्स केलें. इनफॅक्ट आय ट्रॅव्हल्ड विथ अमित पाटकर टू बॉम्बे in spite of my 2 close aides, my working presidents and my team saying no. पण एक विचार आशिल्लो की भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक आमी डिफीट करपाक जाय. अशे तरेन मोडून काम केलें. आमचे आमदार आसूं, आमचे लिडर्स आसूं, अशे तरेन मोडून काम केलें की कॅप्टन विर्यातो जो सावथ गोंयाच्यान जिखलो, 15,000च्या मताधिक्यान जिखलो, तो व्हडलोय न्ही. हाचो अर्थ एक समजून घेवपाक जाय की काँग्रेस पार्टीच्या खुद्द ताच्या मनशांनी ताच्या विरुद्ध काम केलें. पण आमी आमचो कॅन्डिडेट कसो ताचे खातीर काम केलें आनी तो जिखून आयल्या उपरांत एक 2-3 काय 4 म्हयने जावन बेळगांवलीचो ब्लॉक स्टेटमेंट करता की आमकां अलायन्स नाका. तांचो सावथ गोवाचो गुंडा प्रेसिडेंट आसाय. सावथ गोवान गुंडा आसा एकटो, हिज नेम इज सावियो डिसिल्वा. गुंडा म्हणटा कारण एज पर ताच्या हिस्ट्री काडत जाल्यार हिस्ट्री शिटाचे पळयत ताचे जाल्यार ते सगळे क्रायम ताचेर आसा. तो एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन स्टेटमेंट करता की आमकां आम आदमी पार्टी बरोबर अलायन्स नाका. आता पार्टीच्या अध्यक्षाची जबाबदारी कितें आशिल्ली, जर आमी बी टीम जाल्या की हय आमकां अलायन्स नाका, आमी बी टीम, पण तेन्ना तो उगी रावता आनी ताचेर कांयच एक्शन घेना. एंड दे से दॅट वी आर बी टीम ऑफ बीजेपी. आणि मोरून काम केला. ज्या ज्या वेळार गोंयाक आमची गरज पडल्या, सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एज्युकेशन आसूं, जेन्ना आमी फोरफ्रंटार आशिल्ले, कोडार जेन्ना इश्यू सुरू जालो, आमी पयले पाविल्ले काँग्रेस न्ही, मागीर येवं तूं 100 लोकांक घेवन. पण ज्या वेळार गरज आशिल्ले आमी थंय. ज्या दिसा रामा काणकोणकाराचेर असॉल्ट जालो, आमी फोरफ्रंटार आशिल्ले, मागीर आयल्यात तुमचे लोक. आमचो वेन्सी पयलो पाविल्लो हॉस्पिटलांत, ताच्या मागीर हांव पाविल्लो, मागीर सगळे आयले आसत, पण पयले आमी आशिल्ले.
बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांत नाका ही कॅम्पेन आम्ही सुरू केली. गोंयभर भोवले, मशाल काढली. बीजेपीचे बुराक रस्त्याची कॅम्पेन आम्ही काढली आणि काल पर्यंत आम्ही गोंयान भोवून, रस्ते थोडे रिपेरी झाले आमच्या निमतान, आम्ही गोंयान भोवून आम्ही 1,00,000 लोकांच्यो सयो घेतल्यो. थंय आमकां हाडायले, थंय आमी तरी ते वचून गेले आणि एक अश्युरन्स घेतले चीफ मिनिस्टरा कडल्यान की गोंयचे रस्ते दिवाळी पर्यंत जाता तरी जाल्यार ते खड्डे भरून काडटले. बीजेपी विरुद्ध आवाज उठोवपाक फोरफ्रंटार आमी सदांच आसा आणि आमी हे करता आसतना एक गजाल लक्षात दवरल्या की आमची एकूच सोल एम आसा, ते म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाचें. भारतीय जनता पार्टीचो करप्ट सरकार जो आसा तो ऑनेस्टली जे कोण आमच्या बरोबर रावपाक शकतात तांकां बरोबर घेवन ते तांकां डिफीट करपाचें. आमी जे काम केल्ले, जे आमी काँग्रेसी खातीर काम केले, अलायन्सा खातीर काम केले, ताजे एप्रिसिएशन युरी आलेमांव लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एल्टन तांचो एमएलए, कार्लोस तांचो एमएलए, खुद्द अमित पाटकर, तांचे माणिकराव ठाकरेजी यांनी सगळ्यांनी एप्रिशिएट केले, आमकां शाबासकी दिली आणि हे सुद्धा मान्य केले की आम्ही जे काम केलां ते अलायन्सा खातीर खऱ्या अर्थान काम केलें. काय फटिंगपणां म्हणिल्ली तुमी ती? वॉज दॅट अ फेक कॉम्प्लिमेंट दॅट यू गेव अस? दॅट यू कॉल अस टुडे एंड यू वांट टू बिल्ड अ नॅरेटिव्ह दॅट वी आर विक्टीम ऑफ बीजेपी? अरे आमचे लिडर्स अरविंद केजरीवाल बाबा असो, सत्येंद्र जैन असो, आमचे मनीष सिसोदिया जी असो, एक्कांनी एकलो लिडर आमचो जेलीन गेलो बीजेपी. एक नाव घे तूं तांचे सुप्रीम लिडराक कोणी भितर घाललो? कित्याक हे? म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कोणाक भितर घालतात? म्हाका आज म्हजेर 3 FIR आसा, म्हजेर 3 FIR आसा. आमकां ईडीन आपोवन आमच्या लिडर्सांक ईडीन आपोवन गेले, काँग्रेसच्या लिडर्सांक आपोवन गेले. ईडीन भारतीय जनता पार्टी कोणाचेर ह्यो गजाली करता? जांचो तांकां भंय दिसता. तांकां आमचो कित्याक भंय दिसता आम आदमी पार्टीचो? कारण आमी इंटेन्शन घेवन आयल्या भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचो. म्हज्या प्रत्येक गोंयकार भावा भयणांक म्हाका सांगन दिसता एक गजाल, एकदा विश्वास करा. आज हांवें एक टी शर्ट घालून आयला, हाजेर कितें बरयलें आसा तूं? बॉर्न इन गोवा. हे बॉर्न इन गोवा कितें जाणा तूं? नॉट बिकॉज आय एम बॉर्न इन गोवा, आय एम रूटेड इन गोवा, आय एम द सन ऑफ गोवा. बट यू नो हू हॅज स्टार्टेड दीस ब्रँड बॉर्न इन गोवा? एक गोंयकार. पूण गोंयान तो करूंक शकलो ना. ताका लंडनाक वचचो पडलें हें करपाक. आज गोंयान ताका गोंयकार म्हणून एंटरप्रेन्योर करूं ना, ताका थंय वचचो पडला. कित्याक गेलो तो सोडून? कित्याक ताणें गोंय सोडलें? जेन्ना ताच्या मनान तितलेंच गोंय आसा जितलें आज म्हज्या मनान आसा आनी काळजान आसा. कारण जो गोंयकार आज गोंयांतल्यान शेणला ताका ही भारतीय जनता पार्टी जबाबदार आसा. कारण ताका खंय ना खंय तरी ताका जॉब क्रिएशन जावं म्हणून ते लंडनाक गेले. प्रत्येकाच्या काळजान मना वता तेन्ना कळटा, गोंयची याद येता. तांचे आवय बापूय हांगा आसा, ते हट्टा की भुरगो क्रिसमसाक येतलो, परत केन्ना येतलो आमकां खबर ना म्हणून. त्या लढ्यात तो आमचो जो लढो आसा त्या प्रत्येक गोंयकाराक गोंयांत हाडपाचो आसा. आणि आम आदमी पार्टीचे इंटेन्शन एकूच आसा, भारतीय जनता पार्टीचे जे करप्ट सरकार आसा ते 2027 तांकां घरा धाडपाक जाय. आनी तातूंत भितर प्रत्येक गोंयकार आमच्या बरोबर अलायन्सान उबो आसतलो. प्रत्येक गोंयकार, the one who is born in Goa, the one who feels for Goa, is going to be there with us in that war against BJP. कोणीच कसलोच मनान दुबाव हाडचो न्ही ना आमच्या आमदारांचेर. आमचे आमदार गेले ना फुटून. तशें तुमकां आमच्या वाल्मिकी बाबान सांगलें, आमचे आमदार वचूना. 2017 आमचे नाशिल्ले, पण 2017 कोणाचे आमदार गेले बीजेपीक? 2022 कोणाचे आमदार गेले बीजेपीक? तरी लोक म्हणटा हय परत एकदा विश्वास दवरुया. चिंता तुमी कशें विचार करता. हांव तुमकां सांता क्लॉजाची गजाल सांगता. 2012 बाबूश मोन्सेरात निवडून आयलो. बाबूश मोन्सेरात तेन्ना काँग्रेसच्या टिकेटीर निवडून आयलो. पयले फावटी हांव एज हिज प्रपोजर वर्क फॉर हिज विक्ट्री. 2012 ते 2017 बाबूशान म्हजें तोंड पळयलें आफ्टर वर्किंग फॉर हिम, अँड देन नाव इज पार्ट ऑफ बीजेपी. 2017 टोनी निवडून आयलो. टोनीन कितें केलें? भारतीय जनता पार्टीन उडी मारली. 2022 मामीचो पूत निवडून आयलो. मामी करून जो निवडून आयिल्लो, मामीचें स्वप्न आशिल्लें आपूण निवडून आयिल्लो म्हणून, त्या बाबान मामी देवांचेर फटयले. देवान फटय बाबोळेच्या खुर्साक फटयले. आमकां कापास जात ना की बाबोळेच्या खुर्सा कडेन उबो रावन फटी मारप, त्या देव बोडगेश्वरा कडेन रावन फटी मारप, देवी महालक्ष्मी कडेन रावन फटी मारप, आमच्या मेर्सेच्या 7 काय जाणां कडेन उबे रावन फटी मारप. पूण आनी मारली फटी. आनी हे खंय गेले?
भारतीय जनता पार्टीन गेले. आज पयर आमकां खबर आसा एक म्हयन्याभर पयलीं काँग्रेसच्या ब्लॉकाची मिटींग जाता सांताक्रुजान. ते नवें ऑफिस स्टार्ट केला तातूंत. आनी कितें म्हणटा की आमकां वी आर इंटरेस्टेड इन फिल्डिंग आग्नेल बाबुशाचो पीए. म्हणजे ऑलरेडी तयारी सुरू जाल्या एक नवो बीजेपीचो फिडर तयार करपाची. आग्नेल फर्नांडीस पीए बाबुशाचो ताका ते थंय हाडून थंय लडोवंक सोदता सांताक्रुजान काँग्रेसच्या टिकेटीचेर. कॅन यू इमॅजिन हांची कितें जाल्यार आसतली. आनी आमकां बेगीन म्हणटा. आतां फॅक्ट्सांचेर क्वेश्चन हांव तुमकां एक रेज करता. अमित पाटकराक हांवें चॅलेंज केलो त्या दिसा तूं यो तेन्ना डिबेट तुवें सांगलें मरे यो तो म्हणटा ना केजरीवाल बद्दल आनी तुजी हाजेर वचची न्ही कोण केजरीवाल तूं कोण तूं. हांव तयार जालो मरे यो मरे फॅक्ट्स एंड फिगर्साचेर. आतां हांव कांय प्रश्न विचारता तुमकांय विचारता काँग्रेसाकूय विचारता गोंयकारांकूय विचारता. सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर एक भज्यांचो गाडो घालूंक जाय आनी तो भज्यांचो गाडो व्हडले शॉपा बिपार हांव उलयना एक भज्यांचो गाडो घालूंक जाय. एक सामान्य नागरीक जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वावुरता ताका घालूंक तितलो दिवचो ना ही गजाल. पूण ताणें एप्लिकेशन आयज केलें जाल्यार फाल्यां मेळटा परमिशन भज्यांच्या गाड्याक. बाकी सोडूच तूं मेळना न्ही. परिस्थिती आसा गोंयकाराक प्रत्येक मनशाक आपल्याकूच विचारचो की आपण जर एप्लिकेशन कितें फायल केलें एक दिसान तूं भारतीय जनता पार्टी विरोध आसा जाल्यार ते मेळटा पयशे दिल्यार मेळटा कांय गजाल. पूण मेळटा ना न्ही. भारतीय जनता पार्टीचो सीएम आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर विरोधकाचो एक मनीस धंदो करता आनी तोय बी विरोधकाच्या पार्टीचो जर धंदो करता जाल्यार ताका करूंक दितलो सुखान करूंक दितलो. आमी साखळे कॅम्पेन चलयली बीजेपीचे गुरा. काल इनफॅक्ट आमचे पयले दिता आसून ताजेर वयर साखळेत आशिल्ली कोइन्सिडेंटली. आनी तो म्हणलो अरे बुराक आसा हांवें म्हणलें बुराक आसा दाखयता तुका. सो ही परिस्थिती आसा. आमी काम केलें आमी करता आनी आमची क्लिनीक आज 20 जाग्यांचेर ओपन जाल्या. 20 रेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपन जातली. साखळे वाळपय न्ही सगळ्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती ओपन जातली. आता ह्याच प्रेसिडेंटाक अमित पाटकराक 20/2/2025 एक रिपोर्ट आसा म्हजे कडेन. साखळेच्या ब्लॉकान सांगले आपल्या पार्टीक की आमचो प्रेसिडेंट साखळेन पांय दवरना. कित्याक दवरना. कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी साखळे. साखळे कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. वाळपय मातशें फुडें पडटा मरे. वाळपय वता तूं उलोवपाक पूण तूं साखळेन पांय दवरना. वाळपय कित्याक वता रवींद्र भवनान वचप आनी मागीर वाळपय वचप. म्हणजे एक कितें उलोवपाचें तें थंय स्पीच येता. किंवा महालक्ष्मीर वचप रातच्या 10:30 फाटल्या दारांतल्यान ते शेड आहा ते ग्रीन कलर थंयच्यान आनी दुसऱ्या दिसा वाळपय वचप. ब्लॉकान सांगले रिपोर्ट आसा न्यूज रिपोर्ट सेइंग दॅट हाका काडचो कारण हो कॉम्प्रोमायज आसा. आज नवो जो प्रेसिडेंट आमी ब्लॉक केला ताज्या विरोधात ताजे लोक उठल्या की हाका साखळेचो प्रेसिडेंट कितें केलो हो सीएमाचो गट मरे म्हणून. हांव म्हणना. ताजे मनीस म्हणटाय ते बीजेपीची मिटींग तुझ्या ब्लॉकाचे लोकूय बीजेपीची मिटींग. धर्मेश सगलांनी खांब काडलो सीएमाक लास्टान. ऑलमोस्ट हरलो सीएम कसो जिंकलो तो मागीर लोकांक खबर आसा. धर्मेश सगलांनी जो इतलो क्लोज आशिल्लो सीएमाक बरोवपाक तो खंय शेणयलो. तो कसो शेणलो धर्मेशाक एकदां विचाराय. आनी पार्टीच्या ताच्याच लोकांक विचारा की साखळेन जो चीफ मिनिस्टरा विरुद्ध उबो रावता ते कशे शेणटा कित्याक शेणटा. ह्या प्रश्नाचें उत्तर तो दितलो. बरें सोड. ह्या अमित पाटकराचो थंय ट्रान्सपोर्ट सुरू आशिल्लो. ट्रान्सपोर्ट आयन ओलाचो. ताचे विरुद्ध जे पोल्युशन जाता ताचे विरुद्ध लोक पेटून लोक कोणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टरान आपल्या लोकां खातीर कितें करपाक जाय बंद कर. विरोधक तो पयलीं ताजें बंद कर. आपलो जाल्यार म्हणटो आसूं मातशें अंडरस्टँडींग करें. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन घेना. खंयच्योच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज एक्शन घेना त्या गोष्टीचेर. लोक बाबडे एकठांय जाले एनजीओ एकठांय जाले आनी हायकोर्टान गेले की अरे बाबा पळय दुर्लीशें पोल्युशन जाता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन घेना. चीफ मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी पार्ट पूण ते एक्शन घेना. केन्ना शक्य जाता. कोर्टान ऑर्डर काडली पाहिजे 2024 ती आसा आमचे फॅक्ट्स एंड फिगर्स. आय एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग. ताणें सांगिल्ले रुमर जालो म्हणून हांव खंय फीड करता. फॅक्ट्स एंड फिगर्स आय एम टॉकिंग अबाउट. 2024 ही ऑर्डर आसा
आनी कोर्टाक इंटरव्यून करचे पडले कारण ऑथॉरिटी सेक्शन अगेन्स्ट कोर्ट ट्रान्सपोर्टेशन बाय गोवा प्रमोद पाटकर काँग्रेस म्हणून हांव कॉम्प्रोमायज कमिटीचो प्रेसिडेंट. Can खंय ते It's an order of the Honorable High Court where people have gone. सगळे दिता तुमकां फॅक्ट्स एंड फिगर्स आदोगादां. इट्स माय जॉब टू डू इट. सो फार आमचे दात आमचे ओठ म्हणून वगैरे राविल्ले आमी आनी हांच्या पापाचेर पालव घालताले कारण गोंयचे विचार करून फुडें सरिल्ले. पूण जर तूं जर ट्रेटर थंय बसून ताज्या कळपान बसून जर आमचेर आरोप करता जाल्यार फॅक्ट्स एंड फिगर्स विल हॅव टू बी ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ पीपल ऑफ गोवा. मागीर कितले वाट सीएमा विरुद्ध हाणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, ट्वीट सोड, फेसबुक पोस्ट सोड, कितले फाट घेतल्या, साखळेन कितले फाट पावलो तो, कितले फाट मेदचे साखळेन पावता तो आपली गाडी घेवन रातचो बरोबर. पूण असो पब्लीक हातून पावना. कितले फाट हाणें बोवाळ घालो, कितले फाट हो विश्वजीत ताचेर उलयला, कितले फाट विश्वजीत ताचेर कितें आसत तो दावत येता फक्त विश्वजीत कितें हाये न्ही रे संत न्ही. पूण बाकीचे मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टरूय आसा, हांचेर उलयना, साखळेन वचना. साखळेन वचना म्हणजे ऑफिशियली वचना, अनऑफिशियल कार्डीन वता. एक जागो आसता अशें फाटल्यान वचचें पडटा. खूब जाणांनी पळयला. आमी हरवळ्या वता तेन्ना आमचे खुबशे लोक आसा ते तांणी पळयला आनी तें सांगलां की अमके अमके दिसा दिसलो म्हणून. अरे अमीच दिशिल्लो म्हणलें खंय वतालो वाळपय हें ना म्हणपाक लागलो. साखळे ते एक ल्हानशें दुकान आसा थंय ते बसता केन्ना सांजचे ते च्या पिवपाक. थंयच्यान दिसता ते रातचे लेट करून ओपन आसता. जीसीएचो सेक्रेटरी रोहन गांवस देसाय त्या दिसांना कोणाचो मनीस सगळ्यांक खबर आसा. थोड्यांक खबर आसा, गोंयांत खबर आसा, अख्ख्या गोंयांत खबर आसा, आतां देशभर खबर आसा कोणाचो मनीस. फाटले फाट काबरालाक उडोवपा खातीर जाणें अमित पाटकरा बरोबर हात मेळयलो तो हो रोहन गांवस देसाय. तूं कोण? काबरा कोणाचो आशिल्लो लास्ट टायम? प्रश्नाची उत्तरां दिवची पडटली. ल्हानपणांत आमकां एक स्टोरी आशिल्ली, नॉक नॉक हू इज देर. हांव बे करतालो ते आनी सांगताले मेंढरी म्हणून. आनी मेंढरी म्हणून तूं दार उगडटालो पळयत जाल्यार कोण? लांडगो. The one who is in sheep's clothing is nothing short of लांडगो. हे लांडगे जोपर्यंत गोंयांत आसा तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी डिफीट करतलो जाल्यार इंटेन्शन क्लियर घेवन एकठांय रावचें पडटलें. आनी आम आदमी पार्टी कडेन तें आसा. कोणीच आमचेर डावट घेवचो न्ही, कोणीच आमच्या इंटेन्शनाचेर डावट घेवचो न्ही, कोणीच आमच्या सुप्रीम लिडराचेर डावट घेवचो न्ही आनी सांगचें न्ही की आमी बी टीम म्हणून. द ओनली टीम टुडे इन इंडिया हू इज फायटींग अगेन्स्ट बीजेपी जाल्यार ती आम आदमी पार्टी आसा. अरे आमच्या एकुणतरी काश्मीराक निवडून आयिल्लो मेहराज मलिक ताका पीएसए लावन भितर उडयलो पळय. विच इज लायक ही इज अ टेररिस्ट. वॉट ही आस्क फॉर की आमकां उदक जाय, आमकां बरें हेल्थ जाय. हें मागिल्लें ताणें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन आनी ताका ताणें भितर उडयलो. कोणाक उडयता भारतीय जनता पार्टी भितर? आमकां कित्याक उडयना? नाव लेट अस कम टू फॅक्ट्स. ताणें पयर सांगलें की आपली खंय फॅमिली जी आसा ती 1961 पासून खंय मायनिंगान आसा. ना म्हणना मान्य कर, आतां काय करता अशें म्हणून मान्य कर. सो त्या वेळेची सालाजार शाहीचो विशय घेता आसतना ताका खबर ना की आतां गोंयांत नवे सालाजार जाले बीजेपीचे. त्या सालाजार शाहीन तूं गोंयकार म्हणून भारतीय जनता पार्टी विरोध आसा म्हणून धंदो करूंक शकता? आसा शक्य? अरे गोंयांत कितले जाणांचे धंदे बंद जाले. हांव तुका सिंपल एक्झाम्पल दिता. पयर आमचो प्रशांत बाब आमचो ताणें कांय लोकांक आमच्या पार्टीन भितर हे केले, इंडक्ट केले. कुंकळ्याचे आशिल्ले आनी खंयचे आशिल्ले. अरे दुसरे दिसा एक्सायजाची रेड ताच्या बाबड्याच्या ल्हानशा धंद्याचेर. ताका आनी कॉल येता, अरे तुजे हे पेपर धाड, ते पेपर धाड. कोण करता हे? चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून आमी कांय भोंवनाशिल्ले. कोण करता? खूब उलयता, आज मनांतल्यान उलयता, पूण कारण हे फॅक्ट्स लोकांच्या समोर आसपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान, मायनिंग मिनिस्टरान हजारांनी टन ओर आज अमित पाटकराक गिफ्ट केला. कित्याक गिफ्ट केला? हें ऑपोजिशन पंक्चर करपाक.
ऑपोजिशन कशें पंक्चर जातले? ट्विटरार आनी एपीर बसून टिका केल्यो म्हणून सरकारा विरुद्ध टिका जायना. आमी कितल्यो कॅम्पेन लॉन्च केल्यो, आमी सरकारा विरुद्ध रस्त्यार देवले, कितल्यो कॅम्पेन स्टार्ट केल्यो. वोट चोरी करता ते, वोट चोरी करून ते देशभरात चलयला. ताज्योच आसतल्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस फुडल्यो आसतल्यो. पूण हे ऑपोजिशन पंक्चर करपी जे आज काँग्रेस पक्ष आसा, तो काँग्रेस पक्षान कितल्यो कॅम्पेन गोंयांत चलयल्यो आनी एग्रेसिव्ह कॅम्पेन गव्हर्मेंट चलयल्यो हाजें उत्तर म्हाका दिवचें पडटलें. हो स्वता आपल्या स्टुडंट लिडराक असॉल्ट करता, आपल्याच एमएलएचेर कंप्लेंट फायल करता आनी ती मिडिया क्लिक करता. आपल्याच एमएलएचेर कंप्लेंट करता आनी मिडिया क्लिक करता. हांचो एमएलए जेन्ना हाजेर आरोप जाले, पोलीस ताच्या विरुद्ध उभे रावले आनी फेक क्रिएट केलो न्यूज तांणी आपल्या तांच्या आमदारा विरुद्ध. हांव उबो आशिल्लो फुडें, ताजो प्रेसिडेंट येवन सांगू ना, तो रेकॉर्ड काडून पळया. प्रेस कॉन्फरन्सीस हांवें घेतली आनी सांगली हे सगळे बीजेपीचे कारस्थान म्हणून, हे सगळे फेक म्हणून. आनी वी स्टूड बिहाइंड Carlos. The reason is we thought that we are friends, we are going to fight against BJP, and whether you get support or not from his own party man, we will stand by him. तुम्ही कित्याक करना? तू पार्टीचो प्रेसिडेंट मरे, तू आयलो आनी तुवें सांगलें की हें करचें म्हणून तुवें आपल्याच सावळेक भिवपी हो मनीस आज कशी परिस्थिती आसा ते आमकां ब्लेम करता. आमी रुमर स्टार्ट केले की ताका काडटा म्हणून. आरे आमी काम धरलो ना. आमी बीजेपीचे बुराकाचे कॅम्पेन आशिल्ले. आमचो लिडर येता, आमी हांगा व्हॉलंटियर्स मीट दवरले. 1000 लोक व्हॉलंटियर्स आमी सावथाक आशिल्ले, 1000 व्हॉलंटियर्स लोक नॉर्थाक आशिल्ले. आमी रुमर स्टार्ट करपाक काम धरना. आनी थंय बी तुजे वेन आय नो इंटरनली, आय नेवर स्पोक अबाउट इट, दॅट यू आर मोस्ट कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट. सो जेन्ना ह्यो गजाली करता तेन्ना आनी एकूय गजाल दिसून येता. हाजो एक क्लोज एड दिव्य कुमार म्हणून हांडीर मारून ताका भोंवता तो. हांडीर मारून भोंवता म्हणजे कळसो तसो दिव्य कुमार एका सायडीन. हांडीर कळसो आनी हांडीर दिव्य कुमार हाका अरेस्ट केलो एसआयटीन फॉर लँड ग्रॅबिंग स्कॅम. बेल एसआयटीन गेलो जाल्यार बेल जावपाक कितलो वेळ लागता तूं? म्हयनोभर, 2 म्हयने, 3 म्हयने उरतात एसआयटीच्या. आनी कदाचित बेल्योय जायना. दिव्य कुमार सकाळी भायर दुसरे दिसा घरा हाजे बरोबर च्या पिवपाक, दोगांयनी बरोबर च्या पिल्या. न्यूज ना, खंयच न्यूज ना. अशी तो एसपी बसता आनी सांगता एक पीआय डीवायएसपी घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेता. मरे आज आमी हाका अरेस्ट केलो. काँग्रेस पक्षाच्या सोशल मिडियाच्या हेडाक अरेस्ट केलो. सोशल मिडिया हेड तो दिव्य कुमार, तो इम्पोर्टेड फ्रॉम गोंयकार न्ही. ही इज नॉट, नो, ही इज नॉट हियर फ्रॉम युअर बॉर्न इन गोवा. काळी तें प्रश्न हो गोंयचो भायलोचो प्रश्न ना. पूण हे लोकांक आमकां जेन्ना सांगता तेन्ना ह्या इम्पोर्टेड मनशाक अरेस्ट केलो, न्यूज जालो ना. कळटा तुमकां? कित्याक पुलीस उलयले ना? कित्याक भारतीय जनता पार्टीच्या सोशल मिडियाचेर ना? काल आमच्या वेंद्रीच्या गाडयेचो फोटो घाला आनी खंय तो ऑडी गाडी घेवन भोंवता आमचो केजरीवाल सर. अँड ब्युटिफूल रोड्स ऑफ गोवा म्हणून. आता लेट्स कम टू फॅक्ट्स अँड फिगर्स. विच मिस्टर हे तुमकां मागीर शेअर करता. काल ताणी एक मिडिया हाऊसाक इंटरव्यू दिल्या. गोवा पाटकर प्रमोद सावंत कॉम्प्रोमाइज कमिटीच्या प्रेसिडेंटाक आणि सांगता की 2021चे आपले ओव्हर आणि 2022 ते लास्ट आपण हायकोर्टान झगडी करून घेतली म्हणून. आता हो डेटा येता तुमकां. 16 एप्रिलाक एप्लिकेशन जाता, 17 एप्रिलाक आयन अलॉट जाता 25,000 टन्स. 19 एप्रिल, 24 एप्रिल, 14 मे, 16 मे. अरे आम्ही किती ऍप्लिकेशन घालत जाल्यार वर्स सरकार निघता ताचेर मरे. आयज घाल फाल्यां वर 89,000 आयन ओर. सो धंदो तो करतलो आता. केला ताणी 89,000 टन्स सरकारान केला. इलेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारिल्लो एका आमदारान, ताका उत्तर आयला. तातूंत भितर फूल विचारिल्ले ताजें आयला आनी तो सांगता की 2022च्या मागीर आपण धंदो केलो ना म्हणून सरकारा बरोबर. अरे सरकारा बरोबर आयनराचो धंदो कॅन यू डू इट विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द गव्हर्नमेंट? Tell me anyone who is from our party who is doing any business with the blessings of the government, where you require chief minister, where you require local MLA, where you require police, you require entire machinery.
हे सगळें शक्य आसा आन्सर कितें ताचें तुमकांय खबर आसा गोंयकारांकूय खबर आसा सो अशें ह्या कॉम्प्रोमायज जाल्ल्या अशा ह्या इतले तरेन इतले कॉम्प्रोमायज जाल्ल्या पार्टीचे बरोबर जर आमी काम करता म्हणत आसत जाल्यार लोक मारतले मरे आमकां चपलां तरी सुद्दां हांवें मोठ्या काळजान त्या दिसा म्हणलें की 2 ऑक्टोबर पर्यंत तरी डिसिजन घेवया लेट अस नॉट वेट टील एंड ऑफ द ऑर फॅग एंड ऑफ द इलेक्शन कॅम्पेन ते डिसिजन घेवपाचें कित्याक आयले ना तुमी कित्याक आयले ना जागो धरया म्हणून 15 दिसाचो टायम दिलो कित्याक आयले ना तरी म्हणटा की वी आर द वन्स हू डोंट वॉन्ट अलायन्स अँड वी आर पार्ट ऑफ बीजेपी म्हणून कितें जालें तें आमंत्रण सो मे गॉड ब्लेस हिज पार्टी आय एम नॉट कन्सर्न विथ दॅट आसूं ताजें अशें आसत तें म्हाका खबर ना पूण गोंयच्या लोकांचें जें एस्पिरेशन आसा करप बीजेपी विरुद्ध जी लढाई आसा आमची तातूंत भितर खंयच कान्होजी आसपाक जाय आज तो म्हाका फ्रेंड म्हणटा पूण हांवें आज सकाळी कोणाक सांगलें अजगर आसता पळय अजगर पायथन तूं ताका पोस तूं ताका फ्रेंड म्हणून दवर अजगर तुका डेली अशें पळयता आनी तुका दिसता अजगर आपल्याक मिटी मारता इट्स अ फॅक्ट तुका दिसता अजगर आपल्याक मिटी मारता पायथन इज ट्रायंग टू हग मी अँड से हाव आय लव एक गजाल लक्षांत म्हाका काल आयली की म्हणजे अजगर ही अजगराची मिठी जी आसता ती मिठी नासता तो बॉडी नासता आनी एक दीस अशी आवयटा की तूं मरता छत्रपती शिवाजी महाराजाक जो मेळपाक आयिल्लो ताका वाघ नखान अल्टिमेटली छत्रपती शिवाजी महाराजान मारून उडयलो तो कोण आशिल्लो शत्रू आशिल्लो पूण मित्र जावन आयिल्लो पूण ही गजाल आमकां कळ्ळ्या म्हणून आमी आज नाका काडले संभाजी महाराजाक कान्होजीन उडयलो अशी खूब हिस्टॉरिकल आसा बायबलांतूय आसा जुडास जुडास न्ही तो हे गोंयांत विकतले एक जुडास लक्षांत दवर प्रत्येक मच्छाक एक गजाल सांगता तुमकां हांव आज जी आमी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तुमकां दिसत आमी हें पर्सनल उलयला पूण ताणें सांगलें फॅक्ट्स एंड फिगर्स घेवल्यो आनी ताका डिबेटाक आपयलो पब्लीक तो येवपाक केजरीवाल आयल्या शिवाय कोण येवचो ना म्हणून सांगपाक लागलो तूं खरगेक घेवन येवपाचो सगळे बसपाचे बरोबर डिबेट करपाक केजरीवाल इज एन इंटेलेक्चुअल मॅन ही इज एन एक्स IRS ऑफिसर ही इज एन IITian ताचे कान पोकळ ना ताका ते कोणी फ्लायटीर सांगिल्ले तो एक गोंयकार आशिल्लो आनी तो तुमची कॉम्प्रोमायज जाणा आशिल्लो ताका हांवें सांगपाची गरज ना तूं कितें तो तुज्या पार्टीच्याच लोकांक हांवें सांगपाची गरज ना तूं कितें तो तांणीच तुका सांगलां कितें सांगपाचें तें तांकां कितें करपाक जाय तांणी करचें तांचो प्रेसिडेंट तांची पार्टी बाकी आमी देवा कडेन एकूच गजाल मागता मागीर तो बाबळेचो परिसर आसूं सेंट फ्रांसीस झेवियर आसूं आमची महालक्ष्मी आसूं आमचो देव बोडगेश्वर आसूं खापरेश्वर आसूं नवदुर्गा आसूं प्रत्येक गोंयच्या देवा कडेन आमी मागता की आमची जी लढाई आसा ही लढाई भारतीय जनता पार्टीच्या करप सरकारा विरुद्ध आसा आनी त्या लढाये भितर हिंदू मुस्लिम कॅथलीक आनी प्रत्येक गोंयकार द वन हू इज बॉर्न इन गोवा ऑर who feels for Goa, one who has roots in Goa, who is associated with Goa, who feels he is a Goan, is the one who can join us in this लढाई आणि आम्ही तातूंत भितर खंयच कमी पडचे ना देव बरें करूं तुमचे कितें प्रश्न आसात अमित सर आता तुमची युती म्हणजे काँग्रेस सोबत तुम्ही जाणार नाही फायनल केलं पण काल अमित पाटकरनी तुम्ही ज्या मुलाखतीचा उल्लेख केला त्या मुलाखतीत काल त्यांनी सांगितलं की आता जो लोकांना वाटत असेल किंवा लोकांची गरज असेल त्यांना वाटत असेल तर आपण गोवा फॉरवर्ड आणि RGP या दोन पक्षांच्या सोबत जायला तयार तुम्हाला वाटतं की गोवा फॉरवर्ड किंवा RGP काँग्रेस सोबत जाईल एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो कोकणी म्हणजे सगळी भाषा गोंयकार म्हणून सगळ्या भाषा सगळ्यो येता जाच्या तोंडान राम आसता आनी खाकेन सुरी जी आसता न्ही तांचेर कितलो विश्वास दवरपाचो हे प्रत्येक मनशान करपाचें प्रत्येक फावटी राम राम म्हणून सुरी खूब आसा आतां हे गोंयकारांनी डिसायड करचें की गोंयकारांच्या फाटीन कितले फाटी खंजीर घालतात कितले फाटी घालतात 2017 घालो 2022 घालो गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की 2027 आमी घातले काय म्हणून आज एलायन्साचो जेन्ना विचार येता कॅन काँग्रेस पार्टी गॅरंटी दॅट दोज पीपल हू वेंट अँड प्रेड अँड स्वोर बिफोर गॉड्स
हिंदू देवतच न्ही, आम्ही ज्या बाबळच्या पुरसाचेर विश्वास जितलो हांव हिंदू म्हणून करता त्या प्रत्येक देवाचेर तांणी शपथ घेतली आणि सांगले की आम्ही केन्नाच वचना म्हणून नाही प्रश्न आसा लेट मी कंप्लीट वचना म्हणून आज ते वचना. आता हो विषय विजयान ठरवचो, हो विषय मनोज परबान ठरवपाचो, ह्या लोकांचेर कितलो विश्वास. एक गोष्ट सांगता, आमचो जो हेतू आसा तो हेतू आसा भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाचो. त्या हेतू भितर त्या जर्नी भितर जे जे कोण आमकां येवन जोडपाक सोदता ते आर वेलकम. बट इफ द इंटेन्शन्स आर ऑफ जुडास, if the intentions are of Kanoji, if the intentions are of being pythons, we will not tolerate it. पण त्या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेस सोबत जाऊ नये म्हणून तुम्ही काय प्रयत्न करणार? पण आम्ही काय करू? That is their problem. हांव एक गजाल सांगता, 2000 जे अलायन्स जाले लोकसभेचे, लोकसभेचे जे अलायन्स आशिल्ले, लोकसभेचे अलायन्स फुडें व्हरपाक आय वॉज इन फोरफ्रंट. आय एम टेलिंग यू, इन्क्लुडिंग गिविंग अ कॉल टू मनोज परब की तू राहू नाका, बसू नाका, यो हांगा. तुझ्या पण इमॅजिन कर 15,000 वोट 7,500-8,000 मतां अशी तशी जाल्ली जाल्यार कॅप्टन जिखचो नाशिल्लो. नाव इफ कॅप्टन जर जिखला जाल्यार ताका एकवट जबाबदार आशिल्ली. हे सांगपाक म्हाका मनोज परब, म्हाका विजय सरदेसाय, म्हाका काँग्रेस नाका. पण ज्या तरेन काम केले गेले नॉर्थ गोवा, कितले मिटींग जाल्यो साखळेन, कितले मिटींग जाल्यो वाळपय काँग्रेसीन कित्याक मिटींग घेतली ना? कित्याक काँग्रेसच्या नॉर्थ गोयच्या कॅन्डिडेटान मिटींग घेतली ना वाळपय आणि साखळेन प्रॉपर मिटींग कित्याक घेतली ना? कित्याक व्हडल्यो सभा जाल्यो? इंटेन्शन आशिल्लें जिखपाचें, इंटेन्शन आशिल्लें भारतीय जनता पार्टी व्हरपाचें. आमी मरून काम केलें. हांवें चॅलेंज केलो चीफ मिनिस्टराक की सांताक्रुजान जर हांव लीड घेवन दिना, ताणें चॅलेंज केल्ली आमकां की 20वी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपूण लीड घेतलो म्हणून नॉर्थ गोंयच्या. याद धर, हांवें चॅलेंज केल्ली की हांव जर सांताक्रुजान तुवें लीड घेवन दिली जर भारतीय जनता पार्टी जाल्यार हांव राजकारण सोडटा म्हणून. You know what I put at stake for my faith in that goal, identity which I want to say, my political career. आणि हांव दवरपाचो ते उतर. हांव जर लीड घेवन दिनाशिल्ली हांव राजकारण सोडपाचो. पण त्या दिशेन आमी काम केलें, भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध आमी काम केलें. सावथ गोवा आमचे कॅप्टन आमचो वेंजे आपली लढाई कशें लढले, जर्सन, रॉक मास्कारेनास, हे सगळे आमचे लिडर आशिल्ले. प्रशांत, अरे काणकोणा सुद्दां वचून रावलो हांव, मोडके 2 दीस रावलो हांव. लोकां मदीं गेले ताजे एकले बाबडे तें चली बायल नांव येता म्हाका उसगांवकर, एक ते मनीषा सोडले. जाल्यार कोण आशिल्ले उसगांवां? कोण आशिल्ले? टीम आशिल्ली, भूत आशिल्ले. अरे भूत ते लोक ना, 4 लोक ना. करून दाखय म्हणून सांग मिटींग. मडकय 3,900 मतां कशी पडली ती थंयच्या लोकांक येवन विचारली. नाजाल्यार ते नवदुर्गेच्या देवळा समोर रावन हांव सांगता कोण कोणाक खंय वचिल्ले आनी कितें. ज्या नवदुर्गे समोर ताचे घराणे घाल्ले, ज्या नवदुर्गे समोर काल तो म्हजे पर्सनल आरोप करता. ताणें म्हणजे काल आरोप केल्या की हांव खंय झेनेटोची बेल केली म्हणून. अरे झेनेटोची जी बेल केली 2012 केल्ली. 2012 NSA लागली ताजेर एज एन एडवोकेट अँड आय वॉज अ टॉप मोस्ट एडवोकेट अँड आय हॅव प्रायड इन दॅट. तसोच तांचे बरोबर एक एडवोकेट आसा, एडवोकेट कार्लोस सिल्वा. आय रिस्पेक्ट हिम, इज अ व्हेरी रिस्पेक्टेबल लॉयर. तो आज ताजे क्लायंट आसा, ताजे क्रिमिनल आसा, क्लायंट आसा. म्हणजे तो क्रिमिनल जालो, म्हणजे हांवें जे डिफेंड केलो म्हणून हांव क्रिमिनल जालो. 2022 जेन्ना झेनिटो भारतीय जनता पार्टी खातीर प्रचार करतालो, 2022 तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करतालो. 2022 पयलीं जेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाले, भारतीय जनता पार्टीच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गिरीश उसळकराक ताणें हार घालो. ताणें हार घालून घेतलो आनी ताणें ताका घालो आनी श्रेय ताणें घेतलें आनी सांगलें की आपूण जिखोवन दिलें भारतीय जनता पार्टी बरी म्हणून, आमी हांचे सोबत रावचे म्हणून. ज्या दिसा रामा काणकोणकाराचेर असो जाल्यार आमी फुडें आशिल्ले सांगपाक की झेनेटोक अरेस्ट करा म्हणून. अरे म्हजो मित्र जाल्यार म्हज्या विरुद्ध वावरता फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपनली, जाल्यार तो म्हजो मित्र आनी ती पॉलिटिकल करियर हॅज माय प्रोफेशनल करियर टू डिफेंड क्रिमिनल्स लायक हिम ऑर दोज क्रिमिनल्स हॅज एंडेड इन टू 2021. हांव मायनिंग करना 2022 मागीर आनी सांगना की म्हजो धंदो म्हणून आसा तुजो जाल्यार मान्य करना. 2025 जर तूं मायनिंग करता जाल्यार तूं मान्य कर की आपूण हो करता धंदो आनी आय विल वर्क विथ द गव्हर्नमेंट फॉर माय मायनिंग, बट दॅट इज माय पर्सनल बिझनेस म्हणून कर. प्रत्येकाक रायट आसा प्रामाणीक धंदो करता म्हणून. तुमी कित्याक लासता सांगपाक की 22 आपले वर लास्ट आशिल्ले म्हणून 25 हांवें डेटा दिलो म्हणून 2025. I today can proudly say that I am not defending Zerito or asked for his bail. दिशाभूल करपाक जायना केन्ना कोणाची बेल केली म्हणून. लोकांक हांवें पयलींच सांगलें इन पब्लीक डोमेन हांवें सांगलां
and everything is in public domain. Actually, CIS update card म्हणून सांग. ताजेर येता अमित पालेकर very appears and for whom he appears. I have given up my career to defend so many of the criminals which I'm not doing only for the purpose की गोयचा विषय पडेल ना मी सध्या. निर्णय हो तुमचो राष्ट्रीय निर्णय असो ताका मान्य तुम्ही गोंयान काम केलं आयज तुमकां ताची टिका जावं लागली. अलायन्स करपाचो निर्णय काँग्रेसीचो म्हणा राष्ट्रीय निर्णय ताका मान्य तुम्ही गोंयान काम केलें. गोंयान काँग्रेस वायट म्हणून तुमकां खबर आसा पयलीं सुद्दां तरी तुमी काम केलें ताचे आयज तुमकां टिका जावं जाता. भारतीय जनता पार्टीन सांगिल्ले 400 पार जेन्ना भारतीय जनता पार्टी म्हणटाली तेन्ना विशय आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड करपाचो आनी कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड करप म्हणजे आंबेडकरान आमकां जे कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ले जे मागासलेल्या लोकां खातीर सेंट्रीक आशिल्ले जे डिप्रायव्ड लोकां खातीर सेंट्रीक आशिल्ले ते अशे तरेन एमेंड करप आनी एब्सोल्यूट पावर दिवन पयशांचो वापर करून भारतीय जनता पार्टी कशी फुडली 50 वर्सां एट्रॉसिटीज भारताचेर करतली त्या हातूर आशिल्ले. आमी ताचे विरुद्ध लढले आनी तेन्ना आमकां खबर आसतना आमी अलायन्स केले. अलायन्स जाल्या उपरांत इलेक्शन जाले हरियाणाचे. हरियाणाक 5 सिटार आमी एग्री जाले तांच्याच प्रपोजलाचेर. 15-20 दीस उरले फायलिंगाक म्हणल्यार तेन्ना 3 गे मागीर म्हणपाक लागले अलायन्स नाका तांणी म्हणलें हरियाणा हारले. दिल्लीन तांचो प्रेसिडेंट सांगता की वी हॅव वर्क अगेन्स्ट आम आदमी पार्टी टू मेक बीजेपी विन. हांव सांगना नांव कितें ताचें याद जायना. तांचो अध्यक्ष देवेंद्र यादव अध्यक्ष काँग्रेसाचो सांगता की आपूण भारतीय जनता पार्टी खातीर वावुरलो आम आदमी पार्टी बरोबर दिल्लीन. गुजरातान इलेक्शन जालें. गुजरातान तांचे 5 डिफेक्ट जावन बीजेपीन गेले. आमचो एकटो रिजायन जालो. 5 इलेक्शनाचे बाय इलेक्शन जाले तेन्ना तांणी भारतीय जनता पार्टीक सांगलें की काँग्रेसान सांगलें की आमी तुमच्या विरुद्ध इलेक्शन लढना तुम्ही आमच्या विरुद्ध लढू नका आम्ही कॅन्डिडेट घालू ना. तांचे 5 हरले. आमचो कॅन्डिडेट बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालो तांणी कॅन्डिडेट घालो आमचे. आज तो रिग्रेट जालो म्हणटा जाल्यार आमकां आज एक दिसपाक लागला की काँग्रेस पक्ष जो आसा तो खंय ना खंय तरी ताचे भितरले जे लोक आसा लिडर्स आसा कॉम्प्रोमायज आसा. हांवें म्हणूं न्हय हे खुद्द तांच्या सुप्रीम लिडर तांचो राहुल गांधीन म्हणला आनी एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आय कॅन से इट विथ कन्विक्शन दॅट देर इज पळय गोंयकार तरेतले कितें आसा ते आनी गोंयकारा खातीर कितें बरें आसता आमी गोंयकारा बरोबर आसा गोंयकार आमच्या बरोबर आसा. कोणूय कितेंय म्हणून खुबशे इन्सिडेंट जाल्या ते कशे तरेन जाल्या की आज दिसपाक लागला आनी वी आर कन्विन्स्ड दॅट दिस ऑपोजिशन दिस पार्टी इज सेइंग दॅट दे आर कॉम्प्रोमाइज. थँक्यू.